नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि विषय असतो ह्या सरकाराच्या इमेजीचो आणि ज्या तरेन थाटामाटान मांडवी ब्रिजाचें उद्घाटन जालें आणि अशें दिसता की सरकारान कंप्लिटली आपलो जो एक पॉलिटिकल कॅपिटल तयार करपाक जाय ते मांडवी ब्रिजाचेरच तयार केलें आणि तातूंतच इन्वेस्टूय केलें. ह्या इन्वेस्टमेंटाची रिटर्न्स सरकाराची इमेज सुदारपा खातीर मेळटली काय ना हाजेर आमी भासाभास करता. चार मानेस्त बरोबर पयले आसात भाजपाचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन दत्तप्रसाद नाईक, स्वागत. दुसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन सुनील कवठणकर, स्वागत. तिसरे आसात बरोबर ईडीसीचे वायस चेअरपर्सन संतोषबाब केकरे, स्वागत. ची इज होल्डिंग द चार्ज नाव. आणि चौथे आसात म्हणजे बरोबर ताणें आपली वळख स्वताच करून दिली, आवाजाचेरच कळ्ळें आसतलें, क्लेओपात बाबतींत, स्वागत तुमचें. सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुम्ही मांडवीची सारकी चकचकीत एड्स बिड्स सगळ्यो पळयल्यो, लोकांकय तांणी ब्रीज उक्तो दवरला आतां मेरेन. कितलो अशे तरेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जे लोकांक सामके दोळे मुखार दिसता आनी दिपकायता, कितलो फायदो जातलो सरकाराच्या इमेजी खातीर? See, there are certain people who always get dazzled by such cosmetic changes. I say it cosmetic because of the type of bridge that we have. Roads and bridges have always been their forte. Even when Vajpayee was a prime minister, this was their main infrastructure. Roads and bridges has been their main agenda. This bridge, I would say, was required. I don't think there are any doubts on it. The height of the bridge, taking into consideration two bridges, was the correct height. At least I have consulted various friends who tell me correct height. But my dispute is over the cable stayed bridge. The cable stayed bridges are 5 times more costlier than normal bridges. I would say at least a minimum of 250 to 300 crores would have been saved if it was a normal bridge. Normal bridges are with shorter spans. Cable stayed bridges are built only when you want a navigational channel. And wherever big ships, transshippers pass, there only cable stayed bridges are built. We already have two bridges, the old bridges, and the two old bridges will not allow any big ships, transshippers to pass that side. And in any case, that is not the case of anybody, that we are having a cable stayed bridge with for this purpose, for navigational purpose. It is not the case of anybody. So if you say that, I would say we required a third bridge which was not cable stayed. Okay. But it appears now we are making a virtue of this cable stayed bridge, that it looks good. Yeah. Okay. Wait, no, I'm not finished. Looks good. Are we looking at the cosmetic effect of a bridge? If we are looking at the cosmetic effect of a bridge, then I would say have a normal bridge and then put dummy cables. They will look good. You can put cables of your party symbol also, if you feel that would help you. But I would say the bridge looks good, but the amount of money that is spent on this bridge cannot be was justified. not warranted. Okay. संतोष बाब, तुम्ही कशें करून पळयतात? First of all, I'm very glad that you accepted that bridge was a necessity. Yes. It's really good on your part. Whether it is expensive, the design was so and so, I would go by the architects who have done it rather than you from legal profession. They know what they are doing. Cost be as a penny, that again the finance people will see. It is not up to us. आता bridge जो जालो, that will save great amount of traffic jams and burning of petrol. And लोकांक No doubt. कितलीशी सुविधा जातली. We are not questioning that at all. नाही, कॉस्मेटिक कितें आसा, प्रेसाक कितें बरें दिसता तें जाय, बरोबर न्ही? Ah, सो तांणी प्रेसान घाला, लोकांकय आवडलें. So you mean Pramod is carried away by that? No, I will give you only The one cosmetic example. effect of it. Only You one are example. dragging me into an unwarranted debate now. Only one this thing. My 75-year-old close relative specially came at that night to see the inauguration. I was quite surprised by walking 2-3 kilometers. People are inquisitive about it to see. So cosmetic, there is nothing wrong. If something good looks good, there is no problem. But my point, Kengre, is not that. I am saying if it is cosmetic, then you can't spend 250 to 300 crores. And when you tell me architects will decide, please ask any of your engineering friends the cost of a normal bridge on pillars and the cost of a cable stayed bridge. Okay. Sunil? म्हाका दिसता वी आर हे जर डिबेटीचो टॉपिक आसलो की
whether this new Mandovi bridge has improved the image of the government. आणि तो टॉपिक म्हाका दिसता मातसो खंय सायडीक उरला आनी वी आर रिस्ट्रिक्टिंग अवर सेल्फ्स टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड द कॉस्मेटीक एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रिज. टॉपिक जर पळयत की हे मांडवी ब्रिजान हे सरकाराची इमेज इम्प्रूव केली काय म्हणून म्हाका दिसता इमेज जर ब्रिज इम्प्रूव करूंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक सरकाराची गरज आसची नासली, ब्रिजूच बांदतले आसले. कित्याक हो ब्रिजाची परिस्थिती आनी सरकाराची परिस्थिती सेम आसा. हे ब्रिजा भशेन हे सरकारूय आसा, असो ब्रिज कसो आसा तशें हे सरकारूय आसा, पण तो ब्रिज कसो सद्या वापरूंक मेळना गाडयांक मोटरेबल व्हेकल्सांक तसो हे सरकारूय चलना. कित्याक गोंय सरकार खंय तरी स्टॅग्नेट जाला आनी इट इज दॅट्स वाय आय थिंक इट इज व्हेरी सिमिलर. सरकाराची परिस्थिती आनी ब्रिजाची परिस्थिती सद्या तरी सामकी सिमिलर आसा. पण लार्जर ताजी जर सायड पळयत जाल्यार काल जेन्ना नितीन गडकरीन सुद्दां सांगलें की मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की आमकां फंड नाका, फंड आमी दिता, आमी प्लेस करता. म्हाका दिसता गोंयची सद्या आर्थीक परिस्थिती इतली वायट आसा आनी मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान ती इतली सामकी सकयल गेल्या. ते परिस्थितीन म्हाका दिसता कसलोच इगो करपाची गरज नासली की नॅशनल हायवेचेर राज्याच्या पयशांनी ब्रिज बांदता म्हणून. राज्यान तुमचें सरकार आसा, केंद्रान तुमचें सरकार आसा, केंद्राच्यान पयसो हाडपाचो आनी तो ब्रिज बांदपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसली. आनी ब्रिज गोंयच्या पयशांनी बांदला आनी ताका असो करून दाखयता की ते लायटी घाल्या हें केल्या तें बरें दिसता, सगळें बरीच गजाल. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता गोंयांक ही बरीच गजाल, ताजेर कोणाचोच क्वेश्चन ना. पण ते अशे पर्यंत दाखोवप की हें जें कितें केलां हें भाजपाचे आपले पार्टी फंडांच्यान ब्रिज बांदला कसो, ही चुकीची गजाल. ओके ना हांव पावूंक ना. दुसरी म्हणल्यार हे ब्रिजाचेर जर आमी उलयत जाल्यार एक डायवर्शनरी टॅक्टीक. कितें जाता आमी खूब फावटी म्हणटा की रीण काडून सण करप, नाजाल्यार घरान हांगा लोकांक जेवपाक पयशे ना आनी हांचें हें चल्ल्या कितें म्हणटा तें फेस्त चल्ला म्हणटा पळय तसलें. हांगा लोक म्हाका दिसता गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट, मायनींग प्रॉब्लेम आनी कितलेशेच सिरियस इश्यूनी त्रस्त आसतना ते टोटली एटेन्शन खंय तरी इलेक्शना पयलीं डायवर्ट करप. त्या खातीर हो ब्रिज इज द ओनली थिंग दॅट द बीजेपी गव्हर्मेंट हॅज टू मार्केट देमसेल्फ बिफोर द इलेक्शन. ओके दत्तप्रसाद, हांव प्रश्न विचारलो तुका. मुद्दे तुवें आयकल्यात, तूं तुजे ओपनिंग रिमार्क्स कर, देन वील गो टू पॉयंट बाय पॉयंट. सगळ्यात पयलीं म्हजो मित्र बाब सुनील ताणें जशें म्हणलें म्हणजे ब्रिजाचेर येता येदे व्हडलें ताणें आमकां लॅक्चर दिलो. म्हजो एक धाकटो प्रश्न आसा ताका. ताजो मनमोहन सिंग जेन्ना 10 वर्सां थंय बशिल्लो, ताजो हांगा प्रताप सिंग राणी बशिल्लो आनी मागीर दिगंबर कामत बशिल्लो. म्हाका दिसता तेन्ना चड गरज आशिल्ली हे ब्रिजाचें काम व्हरपाक फुडें, जे व्हरूंक शकले ना. दॅट्स अ फेलियर ऑन देअर पार्ट. आनी जशें क्लाफाट बाबान म्हणलें की आमी एक्सपर्ट इन ब्रिज आनी रोड्स, येस वी टेक दॅट क्रेडीट. वी हॅव बिल्ड अ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंट्री which Congress has failed for the last 60-70 years they have ruled. आणि let me just finish. आनी तशें तो कॉस्मेटीक तो शब्द वापरता आनी ब्रिजाचे सगळ्या टॅक्निकल एस्पेक्ट्सान उलयता. म्हाका दिसता IIT चेन्नईयान हाका अप्रुवल दिल्लें आसा, जे वीच इज द टॉप मोस्ट इंजिनियरींग इन्स्टिट्यूट फॉर ब्रिज डिझायन्स. आनी जो कॉस्ट आनी हें सगळें आसा पळय LNTन हें केलां. आनी जशें संतोश बाबान म्हणलें की ही इज नॉट द रायट पर्सन, डेफिनेटली न्ही, नाल्यार तो LNTच्या जाग्यार थंय एक व्हडली कन्स्ट्रक्शन कंपनी घेवन वचपाचो न्ही, हांगा आमच्या बरोबर डिबेटीक वचपाचो नाशिल्लो. सो बऱ्या एक्सपर्ट्सांनी हाचो सगळो व्हॅल्युएशन केल्लें आसा. आनी बरे रितीन कांयच स्कॅम्स नासतना आर गव्हर्मेंट एट द सेंटर as well as the state has given a scam-free governance. It is not a scam-free And bridge. of course Our it is a party has scam-free. claimed scam in the It lighting is- of the bridge, it and is- we are going to the vigilance department filing a तू complaint जाय against थंय that चल. scam. You तू- cannot say it is a तू जाय scam-free थंय bridge. चल. Number two, when तुझ्या- you are तुझ्या- saying- तुझ्या तू अध्यक्षाक- जेन्ना- तू जेन्ना तुझ्या म्हणटा अध्यक्षाक- की काँग्रेस सरकारान फाटली वर्सां कांयच करूंक ना जाल्यार पॅरलल जे 2 ब्रिज आहा ते कोणे बीजेपीन बांदलेले. आनी गोंयान इतलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जालो इतले वर्सां, मेडिकल कॉलेजीस जाल्यो, प्रोफेशनल कॉलेजीस जाल्यो आनी कितलेशेच हॉस्पिटल जाली. नेसेसिटी तुमी म्हणटा ती कंप्लिटली डायवर्ट केल्या. 10 वर्सां जाली तुमचें सरकार आसा, तुमचे कडेन ते साऊथ डिस्ट्रिक्ट Are you- हॉस्पिटल are you saying bridge was not a तुम्ही necessity? GMC ची परिस्थिती No, are you saying bridge was not I a have never necessity? said. No. But you have No, not you are saying the prioritized. same. You have not Sunil, prioritized. Sunil, You Sunil. have totally Are you failed to saying prioritize. is Congress And I party- don't No, understand. is Congress that party saying- No, you just are- give me an answer that to is- this. You are making a See, total he interrupted political me. He interrupted capitalization me. of that Just- bridge. just I don't tell me in understand simple why words, you are not answering is the co- mining dependent No, people. is Congress Why you have party- failed to See, answer we are- their Sunil, one minute. Is Congress party saying on record that bridge was not needed on Mandovi? Yes or no? You answer Can I कर, then reply? yeah. एक गजाल लक्षात घेवपाची आसा की
गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आज बीजेपीचे सरकार आसा, फाल्यां काँग्रेसीचें आसा, परवा आनी कदाचित कोणाचे येतले, परत घुंवून आनी दुसरे पक्षाचे येतले. सरकार येता वता. ब्रीज जो आसा पळय, 2 ब्रीज ऑलरेडी काँग्रेस सरकारान थंय बांदलेले आनी कितलेशेच गोंयान ब्रीज बांदल्या. प्रत्येक गजालांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक एक वेळ आसता आनी ते वेळाचेर जेन्ना कशी गरज पडटा ते सरकारान ती गजाल करपाची आसता. पण ही एकूच गजाल म्हणजे म्हत्वाची गजाल आनी बाकीचे सबंद राज्याक पाड पडल्या उपकारता ही जे हांचें धोरण आसा भाजपाचें हे हांव क्रिटिसाइज I have to answer him. He interrupted me when I was talking. No. पळय एक लक्षात दवर. See, now the way he is saying की एकूच ब्रिज. Why do only one bridge? I can name so many bridges. रावणफिरण ब्रिज जो मडगांव हो कोणे मारलो? खारेवान ब्रिज कोणे मारलो? मुंगुल ब्रिज कोणे मारलो? कालवी ब्रिज कोणे मारलो? आमोणा ब्रिज कोणे मारलो? I can give you a name. मेणकुऱ्या ब्रिज कोणे मारलो? No. You cannot interrupt me. No. जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आज गोंयकारांक दिसता हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक लागूनच दिसता. नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिप आणि मनोहर भाईच्या लिडरशिपच्या अंडर दिसता. जे हे कम्प्लिटली संतोष ऑल्सो ऑन दिस. ताणी एक मुद्दो काढलो जो नितीन गडकरीन स्वतः आपल्या तोंडांतल्यान सांगलो की केंद्र सरकार तुगेले फंड करपा तयार आशिल्ले ब्रिजाक राज्य सरकारान सांगले की ना आमी करतात म्हणून आणि हाफ वे थ्रू द ब्रिज आमचे कडेन पयशे ना जाले आणि मागीर आमी परत गेले केंद्रा कडेन की तुमी आतां 50% तरी पयशे दिया म्हण. डोंट यू थिंक हो आमी आमच्या हड्ड्यार घेवचे परस ताणी जर बांदून दिल्लो चड बरें जावपाचें? कितें आसा पळय सेंट्रल हाजे जो विशय आसता तेन्ना पयलीं 2 वर्सांची आशिल्ली तेन्ना म्हाका दिसता तो मनमोहन सिंग बशिल्लो ते. ह्या ब्रिजाची 2014 तुगेलो स्टार्ट जाला स्टार्ट जाला म्हणल्यार आणि तेन्ना नितीन गडकरी सेड आय सेड तू म्हाका इंटरप्ट करता की आपणे सांगले की आपूण बांदून दिता, तुम्ही सांगले की ना आम्ही बांदतात आमची पयशे आय वुड नॉट अग्री. सुरवातीक ज्यो कितें पळय बांदपाक ज्यो अडचणी हे हाडपाक लागले तेन्ना मागीर एक सरळ डिसिजन घेतलें की ब्रिज गरजेचो आहा मांडवीक. आणि जे नितीन गडकरीन सांगले तेन्ना कित्याक म्हणना नितीन गडकरीन सांगले पयशे आपूण ताका सांगले दिता म्हणून. पळय कितें आसा ज्या विशयाचेर म्हाका सारके डिटेल्स खबर ना. आय वूड नॉट वॉन्ट टू अननेसरी कमेंट ऑन दॅट. बट जेन्ना आमकां गरज आशिल्ली तेन्ना आमकां सेंटरा कडल्यान कॉपरेशन मेळना जालें म्हणून आमकां हो स्टेट हो प्रोजेक्ट घेवचो पडलो. यू लुक एट दिस इश्यू बिकॉज इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू. कारण आमी एंटायर स्टेट इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फायनान्शियल क्रंच. तुम्ही कशें करून पळयता? पहिली गोष्ट म्हणल्यार ब्रिज जर फास्ट स्टार्ट करपा जाय मे बी एट अ सेंट्रल लेवल देर मॅनी फॉर्मॅलिटीज टू बी डन. सो सीएमान ठरयलें की आमी स्टार्ट करुया. मिड वे पयशे घेतले. माय क्वेश्चन इज सेम स्पीचीन गडकरीन म्हणिल्लें 15,000 कोटी गोंयांक दिल्या. बरोबर. वाय वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट? वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर दिस ब्रिज हॅज इम्प्रूव्ड द इमेज ऑफ द गव्हर्नमेंट. व्हाय शुड वी टॉक अबाउट एव्हरीथिंग एल्स? 15,000 जेन्ना पयलीं 90 कोटी मेळटाले ते आतां 15,000 कोटी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान दिल्या. टॉपिक इज वेदर दिस ब्रिज हॅज इम्प्रूव्ड द इमेज ऑफ द गव्हर्नमेंट, नॉट एनीथिंग एल्स. लेट अस स्टिक टू द टॉपिक. I'll take Cleophas Babu and I'll come to you. I'll take Cleophas Babu and I'll come to you. Let me answer him now. Okay, आता तो म्हणटा न्ही ब्रिजीस ब्रिजाचो आमकां फायदो जालो काय ना? डेफिनेटली फायदो जालो. आनी कित्याक आमी फायदो घेवचो ना? इतको बरो ब्रिज आमी बांदलो जे ते फेल जाल्ले. बेस्ट ब्रिजेस इन द कंट्री. For example, Zuari Bridge completely center बांधून दिला. According to me, both the bridges should have been built by the center. I personally would say the Zuari Bridge should have been prioritized first than this bridge, because I would say that there is one bridge there. The major problem is there. I am not saying that Mandovi Bridge is not required. Mandovi Bridge is required. Third bridge was required, but the more necessity was of the second Zuari Bridge. The second Zuari Bridge should have been started first. But I don't agree at all that it should be from our funds only. We don't have funds. Look at the budget they have presented yesterday. So in such circumstances, I would say when it is their responsibility, why should we take it on us? Okay. And when Mr. Datta Prasad says that there were various hurdles, I am hearing for the first time from him that there were hurdles. Okay. At least if there were hurdles, they should have been in the public domain. You can't come to a TV studio and make a statement for the first time. It should be in the public domain. Make
excuse me. पहिल्या- Sunil, पहिल्या- Sunil, Sunil, one minute. Let us come. Give me 1 minute. I'll come to you. I'll come पहिल्या to you. दोन No, I'll come to you. I'll पहिल्या come to दोन you. वर्सांक No, गोंयच्या no, 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 I have I got- will give you a chance. I दोन will give you a chance to talk. पहिल्या दोन I'll just take वर्सांक Sunil and I'll come to you. 2012 ते 2014 Correct. मध्ये मागीर हांव You उलयत made रावतलो, your अशें point. करीत जाल्यार. No, you made your point. You made your point. Then I No, will 1 start minute. making my No, point. Sunil. UPN Sunil. आमकां कांयच support दिवना आणि chief minister is One on minute. record. आता हांव करता. No, सुनील दत्तप्रसादान एक बरो मुद्दो काढलो ज्या मुद्दो खूप व्हॅलिड आहा की तुमचे 10 वर्स सरकार आशिल्लें आणि म्हाका तरी याद जाता की एटलिस्ट 2004 सावन किंवा 5 सावन जुवारीच्या ब्रिजाचो मुद्दो हो परत परत येता आणि सगळ्यांक खबर आहा की जुवारीचो ब्रिज हो प्रायोरिटायज करपाक जाय म्हणून तुमची 10 वर्स सरकार आशिल्लें त्या 10 वर्सां भितर तुमचें हांगाय सरकार आशिल्लें तुमी ताजो फावंडेशन स्टोन सुद्दां बसोवपाक पावलो ना हें तुमचें अपयश न्ही पळय म्हाका दिसता की 2012 जेन्ना हांव पयलींची उलयता तुम्ही 2012तल्यानच कित्याक स्टार्ट सरकार केन्ना करतात आसलें? तुमची सरकार 2012 मेरेन आनी आशिल्लें म्हाका आणि युपीए सरकार तेच तुका सांगता. 2005 ते 12 म्हाका आशिल्लें उलोवपाकूच दिना. हा, बरें ओके सांग तेन्ना ते फक्त राव, राव, ताका consultant उलोवपाक दिवया. दत्तप्रसाद आतां उलोवपाक ताका दिना. consultant आतां उलोवपाक दिवया आतां उलोवपाक दिवया कन्सल्टंट बरोबर हांव कन्सल्टंटाचेर बरं, आतां ताका उलोवपाक दिवया एकूच मिनिट राव येता कन्सल्टंटाचेर आन्सर माय क्वेश्चन 2012 हय. म्हाका दिसता लोकांनी जेन्ना भाजपाच्या सरकाराक निवडून दिले तेन्ना काँग्रेसच्या सरकारान जे थोड्यो गजाली ज्यो जाल्यो और काँग्रेसच्या सरकारा कडेन करूंक जाल्यो ना हेच लक्षान पळोवन तांकां निवडून दिल्ले सो ताजी आतां परती तुमी थंय जर वचूंक सोदता वॉट वॉज द रिजन बीजेपीक गोंयान लोकांनी निवडून दिले कित्याक बाबा थोड्यो गजाली आमचे कडेन चुकल्यो थोड्यो गजाली जावना थोड्यो गजाली करूंक जाय आसल्यो त्यो करूंक ना ह्यो गजाली लोकांनी लक्षांत घेवन गोंयचे लोक पिशेन हे लोकांक पिशेन काडून सोदता पळय तशे गोंयचे लोक पिशेन आमकां घरा बसयले हांकां चान्स दिलो हांकां आतां हें सांचे सरकार आहा ते बॅकडोर सरकार आहा आतां हांकां चान्स दिवंक ना 12च्या सरकाराक हांकां फूल स्विंग मेजॉरिटी दिल्ली हांकां चान्स दिल्लो हांव ते गजालीचेर जेन्ना हांकां चान्स दिलो ते एकाच गजालीचेर तुज्या क्वेश्चनाचो आन्सर मेळटा जमना थोड्यो गजाली हांकां चान्स दिलो पण म्हजो प्रश्न कितें येता तो आतां कसो म्हणटा की ही प्रायोरिटी तुमी प्रायोरिटायज करून पावूंक ना तुमचे कडेन जर इतले पयशे आसले नॅशनल हायवेचेर ब्रिज बांदपाक स्टेट फंडाच्यान मायनींग अफेक्टेड एरियांनी आज कितल्योश्योच मायनींग कंपनी बसीस चलयताले तांकां बेजीक तांकां ते हेल्थ सेंटर्स हे ते आसले त्यो गजाली आज बंद जाल्या थंय हें सरकार कित्याक फोकस करना वाय दीस गव्हर्मेंट हेज फेल्ड अनएम्प्लॉयमेंट इतलो वाडला वाय दीस गव्हर्मेंट हेज फेल्ड ओके मिस आनी हे नाना एक मिनिट ना कन्सल्टंटाचेर येता मरे कन्सल्टंट तो जे म्हणटा पळय हांच्यांनी जे कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो एस.एन. बोबे ताका गुजराताक ब्रिज पडला म्हणून ब्लॅकलिस्ट केल्लो ब्लॅकलिस्ट केल्ले कन्सल्टंटाक हांच्यांनी अपॉयंट कित्याक केल्या कित्याक हांकां पयशे खावपाचे आसले ना सेकंडली आयक हांकां स्टेट फंडाच्यान ब्रिज बांदपाचो आसलो कित्याक सेंट्रल फंडाच्यान जर ब्रिज बांदलेलो हांकां पयशे खावपाक मेळचे नासले स्टेट फंडाच्यान जीएसआयडी पयशे खावपाक मेळटा Now I will not interrupt you. Now I will not interrupt you. आय एम टॉकिंग विथ फॅक्ट्स Okay, let him reply. आता लेट मी टॉक विथ हय. तांच्यांनी तो वास्को आनी दोनापावल सिलिंग हय. थंय कन्सल्टन्सी फीज कितक्यो पळय दिल्या आनी कोणाक तें पयलीं सांगचें आनी जो तो पळय आमचेर एलिगेशन्स घालता की हांगा कन्सल्टन्सी आमी हें केल्या यू प्रूव इट एन्ड देन टॉक जाल्यार तांच्या प्रेजिडेंटा भशेन नॅशनल प्रेजिडेंटाचें उलयता लोकल म्हणजे प्रेजिडेंट clear लोकल केल्या प्रेजिडेंटान फुडलो ओके कितेंय बेश्टें वतलो आनी फट उलयतलो परतो परतो अशें करनाका आनी आतां उलो न्ही म्हणा, आतां उलो न्ही. let me answer. ना म्हणून सांग अरे, उलो न्ही. ऑन रेकॉर्ड सांग अरे सो तू सांग मरे ताणें कितें स्कॅम्स केल्या ते एस.एन. बोबेचो हांवें ब्रिज गुजराताक पडूंक ना म्हणून डायरेक्ट सांग. हांवें डायरेक्ट तू सांग एस.एन. बोबेचो ब्रिज गुजराताक पडूंक ना म्हणून हांवें डायरेक्ट तू एलिगेशन सांग एस.एन. बोबेन डिझायन केल्लो ब्रिज गुजराताक पडूंक ना म्हणून हांवें सांग डायरेक्ट तू एलिगेशन सांग घातला बरें, बरें, बरें. दोनापावल टू You prove वास्को your point. सी लिंकाचेर तुमी कितके कन्सल्टन्सी चार्जीस उदकान लोकांचे घातले पयशे बरें. ते सांगचे आनी राव आनी तूं कितें परतो परतो बरोबर, आतां interrupt करनाका. आनी आतां interrupt करनाका, आनी interrupt एस.एन. बोबेचे आनी लास्ट एस.एन. 8 वर्सां तुमच्या गव्हर्नमेंट आनी तुम्ही ताचेर एस.एन. कितें एक्शन बोबेचे पयशे घेतले तो उलयता न्ही तुम्ही उदकान घाल्ल्या पैशांचेर कितें एक्शन घेतले तुम्ही हांगा कित्याक दाखय एक्शन घेवंक ना तू हांगा दाखय Action की कित्याक घेवंक कितके ना? कन्सल्टन्सी फीज जावचे Action ह्या कित्याक जाग्यार. घेवंक बरें ना? ओके You prove your allegations. संतोष तसोच बाबा, राव बाबा, लेट मी कम टू दॅट लोकल प्रेसिडेंट लोकल प्रेसिडेंट मागीर वया. राव रे बाबा संतोष बाबा घेता. जो मागीर येता तुजी परत तुजी मारा. बेस्टोच एलिगेशन्स घालता असोच मळ्यान ब्रिज वांकडो आहा म्हणून एलिगेशन घातिल्लें पयर फाटी केन्ना तरी म्हणपा लागलो मांडवी ब्रिजाक क्रॅक्स आसा म्हणजे अशें हांचे बेश्टे हवेन खबरी कांय तांचे कडेन प्रूफ ना की प्रायोरिटायज करतना मांडवीचो ब्रिज जाय आशिल्लो जुवारीचेर हाज्या की पयलीं काम सुरू जावपाक जाय आशिल्लें हो जो मुद्दो आसा हो पडटा तुमकां As a layman, I will tell you, म्हाका तें एक्झॅक्ट खबर ना जुवारी ब्रिजाक approaches are almost 5 kilometers this side, 5 kilometers that side. So land acquisition was there. There were a lot of protests. त्या खातीर एखादें डिले जाला आसूं येता म्हाका फॅक्ट्स खबर ना अदरवायज जुवारी वॉज प्रायोरिटी आय फुली एग्री And at the end of the day, our government, no, पण तुमकां see, and at the end of the day, our government has succeeded in taking both the bridges ahead. फॅक्ट तुमकां खबर नासता
कन्व्हिनियंटली जे गजालीचे खबर आसून No, जाय no, तुमकां no. खबर आसता. No, see, at the That end is of the day, convenience. आज It's a Zuari topic Bridge, was no, in Santosh Babu, see, at the end of the day, Zuari Bridge is pending now. Zuari Bridge is almost half complete today. बरें. आणि दोन्ही गोष्टी फुडें व्हरपाक जुवारी एज वेल एज मांडवी हो यश भारतीय जनता पार्टी लेड गव्हर्मेंटाक मेळिल्लो क्लियोफा, तुम्ही एक हांकां गजाल मान्य करतात की दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हॅज बीन देअर वन इट इज स्ट्रॉंग पॉइंट. सेकंड, it is creating lot of goodwill for them whatever difficulties their government is facing. This kind of structures फाल्यां मागीर जुवारी ब्रिज कंप्लीट जातलो will give a little bit of fillip as far as their impression image is concerned. I believe that such projects will give a little fillip. It is exactly on this principle that Vajpayee went to elections in the year 2004. Yes, in the year 2004, and we know the results. Because we require good policies. This type of things to dazzle people for some time, it is okay. But finally, you know what happened in 2004. The road building was much higher during that period. The bridges also came up during that period. But what happened in 2004? Because the other policies were not supporting the infrastructure that was going on. Today, the position is the same. Throughout the country, see the Kisan problem, the problem of unemployment is so high that whatever this type of things are getting done is not being picked up by the people. But that small fillip, that small advantage. Yes, so is you there. don't agree. These mega structures give a very good impression, optics. good impression, goodwill to the government in power. आज तांचे हा फाली घडये तुमचे आसतले. Don't you think this kind of infrastructure creates a goodwill? हांवें म्हाका दिसता जेन्ना ही डिबेट सुरूच जाल्या सुरवातीकूच म्हणजे ओपनिंग जेन्ना रिमार्क्स हांवें दिल्या तातूंतूच हांवें सांगलेलें की हो जो तांच्यांनी ब्रीज बांदून ते लायटींग आनी ते इतलो तांच्यांनी इव्हेंट मॅनेजमेंट ताजेर सगळो जो केला आनी मार्केटींग टेक्नॉलॉजी तांच्यांनी ती स्ट्रेटजी जी यूज केल्या ती तांच्यांनी इलेक्शन मेरेन दवरूनूच केल्या. आनी हांव म्हणटा दत्तप्रसाद बाब तुम्ही कंप्लीट ताजे क्रेडीट घ्या, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. तुमचे सगळे लोकल आनी नॅशनल लिडर इवन तुमचो नॅशनल प्रेसिडेंट तडीपार अमित शहाचो फोटो थंय दसया. एटलिस्ट ते फोटोंक पळोवन कावळे तरी बसचे ना ब्रिजाचेर, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. पण प्रश्न इतलोच आसा की तुमी गोंयचे सामके प्रायोरिटायज करपा सारके विशय अनएम्प्लॉयमेंट, मायनींग, CRZ, स्पेशल स्टेटस, पिड्ड्यार रोड, लोकांक उदक ना, करप्शन, हे विशया बद्दल जर तुमकां दिसता की तुमकां हातूंतल्यान एक्सक्यूज मेळटलो आनी गोंयची जनता तुमकां वोट करतली म्हणून, जाल्यार यू पीपल आर लिव्हिंग इन अ फूल पॅराडायज. हांव एकच प्रश्न आहा तुमी तर की ब्रिज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ गुडविल. नाव एवरीबडी इज agreeing to that. At the same time, bridge need not win you elections. Absolutely. Who is saying that bridge is going to win us त्या election? ताणी म्हळें की तुम्ही हे इलेक्शन नदरे सकल Not at दवरून all. येदी व्हडली इव्हेंट मॅनेजमेंट केलं म्हणून. ब्रिजाचें काम जें आसा पळय, ब्रिजाचें काम सुरू जाल्यार 3-4 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लें आनी हांचेच जे पळय बॅकडोर हे कोर्टान धाडटा आनी कोणाक केसी घालपाक, तांच्या खातीर हे 18 म्हयने फाटीं पडिल्ले आसा. हें तांच्यांनी मान्य करपाक जाय. ते कोणाक फुडें काडून पळय त्यो केसी घालपाक लायता खंय खंय NGTन आनी हाज्या खातीर वो मांडवी ब्रिज डिले जाल्लो आसा आनी गोंयकारांक हे त्रास जाल्ले आसा. आमचे लोक न्हय, केसी घालताले ते तुमचे लोक, तुम्ही ऑपोजिशनान आसतना फुडें काडलेले पळय, सुनील, ते आतां सुनील, तुमचेच केसी सुनील, घालता. सुनील. लोकांक खबर आहा कोण हे आमचे लोक न्हय, संतोष सगळ्यांक बाबू खबर wanted to make a आहा point. कोण कोण केसी I'm not घालता. finished. हे सगळे तुमचे फ्रेंड, म्हणटा हे तुमचे फ्रेंड सुनील. ऑपोजिशनाचे फ्रेंड तुमचे. इट इज नॉट ओनली अबाउट द ब्रिजीस. पण आता हेल्थ सेक्टरान सुद्दां हेल्थ सेंटर्स आयिल्लीं आसा. कासावले हेल्थ सेंटर आयिल्लें आसा. मागीर 108 कार्डियक केअर एम्ब्युलन्सीस आयिल्ल्यो आसा. ह्यो कोणाक म्हाका न्ही तुका, ह्यो सामान्य गरीब मनशाकूच न्ही. सो जे दुसरें आजिलो हॉस्पिटल कितें आशिल्लें हांच्या टायमार आनी आतां कितें आसा तोच हेल्थ मिनिस्टर हें आमचें कोणी असो म्हणजे आमी केलें न्ही. तो हेल्थ मिनिस्टर तेन्ना आशिल्लो तेन्ना तुमचो चीफ मिनिस्टर तुम्ही अभिषेक ताका केला ते भशेन separate. कित्याक अभिषेक केला त्या भशेन तुमचो चीफ मिनिस्टर ताका गायड करपाक फेल जालो. बरें. आमच्या चीफ मिनिस्टरान ताजे कडल्यान ते करून घेतले. बरें. ना आय हॅव नॉट फिनिश्ड सॉरी. हेल्थ मिनिस्टर फेल्युअरच म्हणटा तू. मागीर चीफ मिनिस्टरान करून घेतलं. मागीर सारकें दत्तप्रसाद. मागीर म्हणजे प्रायमरी तू स्कूल म्हणटा की लेट अस कम टू एज्युकेशन. तेन्ना फेल असलो, आता फेल्युअर असलो, तुम्ही ताजे कडल्यान करून घेतले. आका राहुल This is गांधी the point, व्यवस्थित हा. ट्रीटमेंट This is the दिला point. की जेन्ना आपल्याकडे This is आन्सर the ना बेश्टो point. बॉब सुनील. बीजेपी Silence, spokesperson has silence, admitted Rahul Gandhi that he was a Sunil failed Bhatt health Rafael minister Best Bob then. Marda. He is a failed health minister now, and Manohar Parrikar has got it done. Sunil, yeah. Certificate from What is your Bharat point, Spokesperson. Dhatwat, quickly? What is your point? A student of Rahul ना, Gandhi ताजेर is proving नाका. himself तुझं point कितें? the best Bob Marda. तुझं point कितें? Let us come to the Quickly. education sector. एज्युकेशन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांची हालत कितें केल्ली
की प्रत्येक गरीब मनशाच्या आवय बापायक आज खबर आहा तुम्ही आणि किती आज म्हणता? आम्ही कितकी इम्प्रूव्ह केल्या तुम्ही पळय किती म्हणा फक्त ब्रिज न्ही तुम्ही बाकीचे 327 schools absolutely बाकीचे ओके सगळे संतोष बाब 327 schools have been renovated since 2012 Yeah. and the process is still on. ओके संतोष बाब तोच मुद्दो की ब्रिजांतल्यान गुडविल तयार जाता नीड नॉट नेसेसरीली गेट ट्रान्सलेटेड इनटू वोट्स यू एग्री पळय आय डोंट थिंक दीस ब्रिज वॉज इनिशिएटेड विथ इलेक्शन्स इन माय मायंड कित्याक सांग 4 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लो आनी आतां इवन लास्ट इयर इतलें ट्रॅफिक जॅम जातालें परवरी वतलो कळंगूट वतलो दीस ब्रिज वील सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम सो वी शूड नॉट लिंक ब्रिज विथ द इलेक्शन्स आतां कोइन्सिडेंटली तो ह्या टायमार जाला कित्याक डिले जाला बिकॉज ऑफ सम केसीस वर फायल्ड नॉट आमी फुडें व्हेलो ना कारण L&T इज द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया बेस्ट कंपनी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया सो इलेक्शनाक लिंक करचो न्ही आमी जर ताजो यूज भरपूर जाता वॉज इट मेनली फॉर कॉस्मॅटिक्स ना इट इज मेनली फॉर ट्रान्सपोर्ट एंड इफ दॅट इज अचीव्ड न्ही सायड इफेक्ट जर कॉस्मॅटिक जाता शुड नॉट बी एनीथिंग रॉंग ओके And it is also turned into a tourist spot today. tourist spot. कित्याक आज पणजे आमी पळयला की पणजे टुरिस्ट कमी जावपाक लागल्या आज ह्या ब्रिजाक लागून मग final टुरिस्ट final येवपाक final लागतले final. पणजे हय. फक्त आरसो देऊन देना गाडयेचो कित्याक गाणी मारता थंय सगळे सुनील कचऱ्याच्यो आरसो वयर काडून पळोवपाचो monument. मग फायनल एक गजाल सांगात वॉट यू विल टेल दिस गव्हर्नमेंट रायट नाव दे आर गोइंग टू फेस इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट म्हयनेभरा भितर येतलो अशी परिस्थिती भितर येदो व्हडलो सगळो सुवाळो बिवाळो बरो जालो वॉट डू यू थिंक बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इन टू फोर्स कारण मागीर केंद्राक कोणाचें सरकार येतलें आनी कितें जातलें हाजेर सगळें आसतलें वॉट डू यू एक्सपेक्ट दिस गव्हर्नमेंट टू एटलीस्ट टू प्रायोरिटायज एंड क्लियर इन नेक्स्ट 1 month बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इन टू फोर्स Now, before the code of conduct comes into force, Yeah. we require a functioning government. According to me, there is no functioning government. And if you ask me in the immediate what they have to solve is right now there are two big issues. One is the employment problem. Next is mining. How they are going to solve, I do not know. I don't think that this type of dazzling people are going to get dazzled for long. 1 or 2 days for optics. it is not okay. long term benefits No long-term benefits on the bridge Okay, because okay. finally, as he said, it's a continuing process. Maybe with the passage of time, Zuari gets a third bridge. Maybe a third bridge will come at a time when somebody else is in power, Congress is in power. That immaterial. But these things of development, not road will- long term benefits ना so सुनील फायनल एक महिन्या भितर कोड ऑफ कंडक्ट येवपाक शकता what do you think are 2 to 3 things which this government you expect them to prioritize दीस गव्हर्मेंट आय एक्सपेक्ट देम टू प्रायोरिटायज फर्स्ट म्हणल्यार म्हाका दिसता गोंयांत मायनींग सेक्टर जाग्यार घालपाचे लास्ट 8 वर्सां जाली दे हॅव फेल्ड मिजरेबली पयलीं ते ब्लेम करताले सेंटराक काँग्रेस आतां करूंक दिना काँग्रेस सेंटराची गेली BJPत आयली तांची 2 गव्हर्मेंटां जाली 3 चीफ मिनिस्टर जाले 3 म्हणल्यार 2 पण चेंज जाले टर्म 3 शपथीत हय सो हे परिस्थितीन दे हॅव मिजरेबली फेल्ड CRZ सारको इशू आमी पळयला की गोंयची आयडेंटिटी थ्रेटन करपाची कामां ते करता आनी गोंयचे युथांक जॉब ना आनी कितलेशेच सिवियर प्रश्न आसा हेल्थ सेक्टर आसा उदक बेजीक नेसेसिटीज ह्यो जर ते करना जाल्यार म्हाका दिसता Okay. दीस पीपल कॅनॉट मार्केट द ब्रिज एंड गेट डिलेक्टेड अशी खंयची गजाली आहात कोड ऑफ कंडक्टा वच्चे पयलीं यू फील दॅट दिस गव्हर्नमेंट शूड प्रायोरिटायज No, I agree with him की मायनींग सेक्टरचो प्रॉब्लम आसा दॅट इज टॉप प्रायोरिटी दॅट इज अफेक्टींग ऑलमोस्ट मे बी 1/5 ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली दॅट शूड बी द वन बाकीचे जॉब क्रिएशन दॅट इज अ वर्ल्ड वायड प्रॉब्लम फूल वर्ल्डान तो प्रॉब्लम बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज कटिंग जॉब्स don't interrupt. गिविंग लॅक्स ऑफ ओके जॉब्स ओके दत्तप्रसाद फायनल फुडल्या एक महिन्या भितर वॉट डू यू थिंक नॉट ओनली एज अ BJP स्पोक्सपर्सन बट एज अ पॉलिटिशियन हू वर्क्स अमॉंग पीपल प्रायोरिटायज कितें जावपाक जाय Mining is definitely important, and Honorable Prime Minister has also addressed this issue in आमची जी साऊथ गोवा कार्यकर्त्या बरोबर जे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जालें तातूंत आनी दुसरें जो जॉब्सांचो विशय आसा तो ऑलरेडी खुबशे जॉब्स नोटिफाय जाल्ले These आसा are the आयिल्ले two आसा things, हे priorityचेर प्रायमरी उरपाक जाय. टिचर्स हय प्रायमरी टिचर्स पळय 182 प्रायमरी टिचर्स इन द एज्युकेशन सेक्टर प्लस देर आर वेरियस अदर पोस्ट कमिंग इन कमर्शियल टॅक्सीस हायर एज्युकेशन आर्ट एंड कल्चर हेल्थ सोशल So ह्यो दोन गजाली prioritize सो जावप ऑलरेडी हे एक म्हयनो पयलीं सीएमान ऑलरेडी हे घेतिल्लें जॉब्सांचो विशय आनी तें आतां सुरळीत जातलें फुडें. हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता बरी चर्चा जाला एकच गजाल सगळे जाण हांगा एग्री करतात इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें क्रिएट जावचेंच पण इन्फ्रास्ट्रक्चरा बरोबरच जे एक पॉलिसी डिसिजन मेकिंग जावपाक जाय आनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव्हची एक पेस जी आसपाक जाय ती आसची आतां एकदां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो की मुखार कांय जावची ना जो उरला एक म्हयनो त्या म्हयन्या भितर ह्यो गजाली जाग्यार घालपाच्यो मायनिंगा सारको प्रश्न सुटावो करपाचे आतां भर दिवचो ब्रिजाचें उक्तावण जालें कडये सोमारा सावन ब्रिजाचेर वाहनांय चलपाक लागतलीं
आनी मागीर मांडवीपणांतल्यान खूब उदकूय वतलें आनी ताजे उपरांत परत आमगेले जे सदांचे इशू आहात त्या इशूंचेर आमकां जाग येतली, ताजेर विचार जावचो आनी ते सोडोवचे इतलेंच मागता आनी थांबता. आयले इतले बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयता वाट पळोवन नमस्कार.